19 जूनाक वेर्णा फिश मार्केटाच्या उक्तावणा वेळार नुवेचो आमदार बाबाशान बीजेपीत वचपाचेर कितें उलयल्लो आयकात. गेले काँग्रेसांत उरले आनी कोण वचपा नाय आनी वचपाकूय कित्याक गरज ना. मुज जाल्यार थिंग नांव ना आनी हांव थिंग वयता म्हणटा केन्ना येवपा ना. आमी 15 जाण आहाय. 14 जाण गेले जाल्यार हांव 15 केसो वचपा ना. 19 तारखेक हे उलोवपी बाबाशान बीजेपीचे कमळ गळ्यांत घालून घेवंक सगळ्यांत फुडें. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ले चडशे आमदार क्रिस्तांव. मात ह्या आमदारांनी तांच्या कार्यकर्त्यांक विचारिनासतना बीजेपीत उडी मारल्याशी दिसता. वेर्णाचो सरपंच टोनी डिकॉस्ता आनी बाबाशानाचे फोनावेले हें संभाशण सध्या व्हायरल. ते तुझे पायाचे कित्याक कुराळे मारले? काय नाही ना बिनाक तो भोयत बिनाक न्हू रे थंय बिनाक न्हू ना आतां येवपा ना. येवपा ना तूं काँग्रेसाक बसले आनी बसना जाल्यार तुका येवंक तूं हें डिसिजन घेवप ना बाबाशान. रिजायन जावन वच. हय तूं गेल मरे तूं म्हणटा येवपा ना म्हणटा तूं रिजायन जावन वच खंयचे पारी वच तूं येत जाल्यार थंय. अजून पसून खंय बाबाशानाक परत काँग्रेसीत येवंक वाट आसा. हांव 2 दीस तुका 2-3 दीस दिता. बरें तूं परतून वच यो आपण चुकल म्हूण सांग. आपण हिप्टनायज केलं हें केलं तें केलं भायर जाणा लागून तूं वयता. बाबाशान बीजेपीत गेल्या उपरांत हें संभाशण जालां हें कळटा. प्रुडंटान सरपंच टोनी डिकॉस्ताक गाठपाचो यत्न केलो. तो गोंया भायर आसा. प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा कडेन उलयतनाय सरपंच टोनीन बाबाशानाचे बीजेपी एंट्रीचो निशेध केलो. व्हायरल जाल्ल्या ऑडियो क्लिपाचेर आमदार बाबाशान म्हणटा टोनी खंय टायट जावन कितें उलयता तें खंय ताचें सच्चेंच. व्हायरल जालो तो हांव जाणा टोनी आफ्टर 3 जनपराचो ताका उलोवप न्हू. तो जनपरांत 3 जाले म्हणटकीर टायट जाता. ताका खबर आसना तो कितें उलयता तो. काल म्हाका तेणें 5:58 फोन केला आनी हांव डेल्ली आहलो गाडयांक आहलो. म्हाका फोन केलो तेणें आनी म्हाका हॅलो म्हणटा कळ्ळें तो टायट आहा म्हणून. ताका लागून हांव ताका चड उलोवं ना कित्याक ताका एक उतर उलयलें आनी उलयत रावता. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील.